नमस्कार आणि सुप्रभात. आयचे सुभाषिताक तुमकां सर्वांकय स्वागत. यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च. म्हळ्यार यो ध्रुवाणि ध्रुवाणि म्हळ्यार खंयचे खंडित निश्चित जावन आशिल्ले, आमकां खंडित मेळचे आशिल्ले. अध्रुवं परिषेवते खंयची खंडित नागी, खंयची निश्चित नागी, ताजी म्हाका शिवत्ता म्हणसोन अर्थ. कोण खंयचे निश्चय जावन मेळचे आशिल्ले, हाता आशिल्ले सोणू ते खंयची मेळनागी ताजी म्हाका शिवत्तगी. ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति म्हळ्यार ते खंडित जावन आशिल्ले मेळना. अध्रुवं नष्टमेव च खंडित नासतिले म्हळ्यार निश्चय जावन नासतिले ते वय कशी गेल्ले म्हणसोन. आतां एक उदाहरण सांगता म्हण जाल्यार खंय एक आतां आमकां पार्किंगाक मस्त तोंदरे आसाची. एकलो कार घेवन वता, एक कडेन ताका पार्किंगा जाग मेळटा, तो लेखता हें नाका, ताका मुखार आनीक हेच्या जाग आसा म्हणसोन थंय वतना थंय जाग कसले ना, वपास ताणें मागचें येतना विंगड कोणें येवन राबून आसता. त्या सुरवेक ताणें राबिल्ले जाल्यार ताका मेळता आशिल्लें तें. तशी ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति म्हळ्यार ताका खंडीत जावन आशिल्लें तें गेल्लें, ताणें तें सोडलें. विंगड कडेन मेळटा म्हणलें करून थंय खंडीत ना जाल्यार थंय वचून पळयता ना, हांवपा सांगी येतना हांगाय ना, तें हेवंय ना तेवंय ना म्हणून. तशी कशी कसं आमकां खंडीत जावन आसली तें आमी केन्नाय हातान दवरना सुका. ताजें खंडीत नासतिलें ताजी मागशी गेल्यार तें मेळटा म्हळ्यार खंडीत ताजें निश्चित ना. तशें जावन आतां इंग्लिशान सांगताची वन इन हँड इज वर्थ टू इन द बुश म्हणून. तशी आमगेर हाता आशिल्ले आमी सोडून विंगडा कसल्या की केन्नाय वचना जे म्हणटा गेल्यार तूं. तशें जावन वपास एक वेळ सुभाषीत सांगता, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च. नमस्कार.